विचारपाक आयलो न्हू तुमी अरे तू सांग आता ना तेणे कित्याक डिफेमेशन घायलें डिफेमेशन म्हणजे डिफेमेशन धोलना न्हू तेगेलें धोल्लो जाल्यार भायर पडटालो न्हू रे कॅन्डिडेटू सो धोलना न्हू म्हणजे हुंय काय तेंक दिसत आतां हुंय काय समथींग इज रॉंग न्हू अरे वाय आर दे सो मच वरीड I will not say anything about Advocate Carlos because he is my colleague also. But तेंगे पार्टी न्हू ती तेंकोर म्हणटा ती गायलो जाल्यार धरो जालो ना रे भायर पड कित्याक म्हाका कांयच आयडिया ना तुमच्या दोगांच्या भितर चलता आमच्या भितर कांय चलना फकत तेंक कितें दिसता तेंक कितें दिसता म्हणजे कितलीं पातकां केली जाल्यार बक्षिपाची दुसरें आनी हें ना अरे वी आर हियर वी आर ट्रायंग टू गीव दॅट समाज एक दर्जो दिवपाक सोदताय त्या लोकांक जरी तरी आज जस्टीस जाय जे भाशेन हांवें पयलीं सांगलो आज कॅन्डिडेट म्हणटा ते हुंचे हाय एकू पार्टीके 2 कॅन्डिडेट हाय तिकेट पिंजून वदत कांय करूं जायना न्हू तो सिस्टम तयार केलो ना तेमी नोटिफिकेशन काडला की हाफ तिकेट दी हाफ तिकेटीचे लढतले म्हणजे नो हाफ तिकेट इज ओनली फुल तिकेट सो फुल तिकेट दिली कोणा दिवपा जाली ती मग तुम्ही एकदा हे केल्ले न्हू एलायन्स जाय तो जाय आपण आपणाच्या पार्टीकडे अजून जाय म्हणटाय मग तुमच्यानी आता कॅन्डिडेट कित्याक म्हणून घातलो थंयतर फोंड्या नाका म्हण न्हू नाका म्हण ना रे तूं पोंडा आसना ते तुझा उलयली तूं सेम रिपीट शो मुका उलयता मरे तूं आम केश कोन सामको फुरसा माता हेजे भाशेन तुमी केन्ना सरकारान कोणाक मानाय मरे 10 वर्स जाल मरे 10 वर्स फाटीं बराय आमी आमकां सदां स्टेप मदली ट्रिटमेंटू कितें रॉंग केलें रे आमी 4 वर्स जाय मरे अशें आतां देखून येयलीं काम करून घेवपाक एक पर्सनल काम ना लोकां पासो तेचो दीस रात आमी हाय आनी ते व्हरपाचें 2 पार्टी एक्सपोर्ट केले तरी पूण हें करपाचें तांकां 8 महिने आमदार मरे पोंडा 8 महिने आमदार चान्स दी 8 महिने नाजाल्यार पोंडा परत आनी आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट करूं जायना 8 महिन्यात चान्स दिये बॅकऑफ जाय आनी आमगे कॅन्डिडेटाक चान्स दे आनी आय एम टेलिंग यू की जरी तरी आम काम कोण दाखयनाय जाल्यार हांव इतली देखून सांगता की आमगे कॅन्डिडेट जिखोन येयलो म्हणटरी 8 महिना परफॉर्म करून दाखयना न्हू जाल्यार हांव देखून मुखार कॉन्टेस्ट जावपाक इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सांग जस्ट बिकॉज ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मन्स इतली आनी कितें आश्वासन दिवपा जाय रे कितले पासियन्स बेस्ड ऑन परफॉर्मन्स म्हणजे इफ Gitesh does not perform for 8 months then I am also telling you that I will also step down so इतली एश्युरन्स आनी कितें एश्युरन्स जाय रे तू इतले सांगता आसतना आनी हुंचो आमदार दिता तेंगे पार्टीचो आमदार ऑन अकाउंटेबिलिटी आयडी हॉस्पिटल जायना जाल्यार कोणूय रिजायन जातलो नाजाल्यार 10 सिटां या 15 सिटां अलायन्स करतले म्हूण दिता एश्युरन्सू उलया मरे गोंयकारांकू आयडी हॉस्पिटल 8 म्हयन्यामध्ये जरी तरी तेको जायना जाल्यार कितें एश्युरन्स दिले तुमी आयज ते तूं उलयलो मरे ओ रुलिंगा आसलोलो भुरगो आज ऑपोजिशन 8 महिना येवपाचो दिता आनी कितें करतलो पोंडा 8 महिना येयन तूं रुलिंगा आसना तुज बरा सुदीन आहलो तूं MGP आहलो सुदीन पावर मिनिस्टर मरे पावर मिनिस्टराक घेवन तुज्यान आयडी हॉस्पिटल करपा जायना मागीर आनी कितें जाय रे तुका एशें न्हू विचार काशीनाथा गोंयचार सारकें न्हू हांव उलयता तें कितें काशीनाथचे म्हाका तामसात दाखयता उत्सव